बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें एकल्याच तुज्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मोरना आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून. स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून ओजापां, मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं कर, ती सगळ्यांनी आयकून ती पवित्र जावंक पावूं. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. म्हाका कृपा दी, आदार दी, बळ दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक फुडें धाडटा तांकां उर्बा दी, सदांकाल फुडें धाडपाक आनीक डावनलोड करून युट्यूबार घालपाक आनीक तूं फुडें वचोन तांचीं सगळीं कामां करून दी आनीक तांकां बरी भलायकीन दवर. आमेन. आयज जावन आहा 29 नोव्हेंबर 2020. 29 म्हणटाय आमी. मुनकाबा जावपा एक दीस आहा नोव्हेंबराचो. आमी एन्सां चयतालीं जॉन चॅप्टर 1 हो सारको इजी हें जॉन गॉस्पल एवांजेल भुरग्यांक पयलो हो कॉमेस कराय तुमी. आनीक जीं कोण पयलीपाडे आयकताय तीं पातोक जिवीत सोडून सगळें भोगसून पवित्र जावाय आनीक तेन्नाच देव तुमकां तुमचे मागणें आयकतलो आनीक तुमच्या आदाराक पावतलो. सगळीं कामां तुमगेलीं देव करतलो. तुमी फकत दुसऱ्यांगे काम तुमी करपाचें, कित्याक जेजून म्हणलां हांव आयलां दुसऱ्यांची सेवा करूंक, न्हय दुसऱ्यांनी म्हजी सेवा करून घेवपाक. आय काम टू सर्व, नॉट टू बी सर्वड. तर आमगेलें कार्य सर्व करपाचें दुसऱ्यांक, कितें करून देवा वळख दिवपाक आनीक तांकां शिकोवपाक तेंगेलीं दुयेंसां कितें करून बरी तेणी करपा तीं. कित्याक आमी दुयेंस बरें करपा जाता पूण कितें तीं पातकां आहाय दुयेंस बरें करून कांय फायद ना. मागीर तीं दुयेंसां आनी दुयेंस लागतलीं आनी म्हाजे हे भाशेन तीं दुयेंसां मोन मागीर इफेरना वयतलीं लास्टाक आनी बेगीन मुतलीं. हेका लागून आमगेलें कार्य कितें जें जेजून केलें तें आमी करपाचें. जेजू गेलो दुसऱ्यांक खबर परगटली आनीक ती खबर आयकून तेणी मांडून घेवन तेंगे भावार्थान तांकां बरें केलें. बरयलो आहा थिंगा, युअर फेथ हॅज हिल्ड यू. जेजू म्हणटा तुगेलो भावार्थ हांवें पळय कितें सांगलोलें हें आतां सगळें न्यू टेस्टमेंटान बरयलां तें तुवें आयकोन तुवें मोतीन घेयलें आनीक तेजेर तुका तुगेली पिडा, पेस्त पिडा बरी जाली. अशें जावपा जाय तें आमगेलें. तुमी ब्रादरां बोले धांवताय आनी कोणा प्रिचरां बोले धांवताय आनीक हात दवर म्हणटाय रोजरां उबी रावताय, हात दवरून मागीर रोजार चलयता आनीक मागीर हो मुगे बायबल ब्लेस कर म्हणटाय तुमी आनी कितें रोजरा कोण ब्लेस कर म्हणटाय. हें सगळें तुमी आडकाम कोताय पूण कितें गरजें आहा तें तुमकां हें मनीस सांगनाय. कित्याक तांकां जावं पोत्तून तूं तेंचे बोली वचोन तेंगेलो आनीक उर्बा वाडलोली आनीक तांकां आनीक नेट येवपाक आनीक तांकां गांवांत आनीक संवसारांत व्हडलें नांव जावपा लागून तें तुमकां सांगनाय. हें बरेंपण तुमकां कितको येता वो तुमगेलीं दुयेंसां बरीं कितको जातलीं तीं आनी चडशे लोकांक चडशीं जायनाय म्हणटच तो लोक तितून मोत्ता आनी मागीर लास्टाक इफेरना वयता. अशें जाता तें आमगे कातोलिकां गेलें. आमी बायबलाचेर हितून सोंपें करून दिलो आहा तें आमी मांडपा सुवातेर आमी एका तेका टॉम डिक एंड हॅरी म्हणटाय आमी इंग्लिशीन तेंच फाटल्यान धांवताय. कोण कितें सांगता तें आयकिलें तें केलें थिंगां धांवलीं हात लायल्यो पळ गायले अमकी कितू नॉयन करपा आहाय वो कितू हें करपा आहाय तें केलें सगळें हें कोन्न आमी सारकीं जाम जाताय. हेका लागून तुमकां सदां शिटकावण दिता की उठा हितुलीं हें तर तूं मांडून तेशीं आहाय तेंची तर तुमी घेवन भोंवताय जाल्यार तुमचें खोटा. तर आमी काल पावलीं 18 जॉन 1:18. देवाक कोणें केदींच पळोवंक ना पूण जो बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच्या पुतान ताची वळख दिल्या. हो आतां जॉन द बॅप्टिस्ट उलयता.
देवाक म्हळ्यार कोण जेजूच्या पांयक आमगेल्या सर्गीच्या बापा म्हणटाय आमी. इंग्लिशीन गॉड द फादर म्हणटाय. देवाक कोणें केदींच पळोवंक ना. पूण जो बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. हेंच क्वेशन न्हू. शिसांनी मागीर जेजू विचारलें. मेळटा तें आहा हेजेर गॉस्पलाचेर आहा. आमी देवा चोयलो ना मो. मागीर जेजून तांकां कितें जबाब दिला? जो कोणें म्हाका चोयला तेणें बापाक चोयला. हो जेजूगेलो आन्सर तांकां. आनी हिंग कितें मेळटा? देवाक कोणें केदींच पळोवंक ना. पूण जो बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच्या पुतान ताची वळख दिल्या. म्हणटोच जेजून आमकां कितें सांगिलां? कोण पडे म्हाका चोयला तो तेणें बापाक चोयला. म्हणटोरी ही पडे अशें करून प्रिचींग कोता, ही अजाप कोता, मिलाग्री कोता, त्यो सगल्यो देवा उद्देशीन जाताय म्हणून जेजू तांकां सांगो सोदिता. आनी मागीर जेजून कितें म्हणलें तांकां? तुमी कोणाको मागाय बापा कोडे मागाय आनीक तो कोणाक कितको मागाय म्हजे नांवान. हेका लागून हांव डेली निमाणे वक्तार तें रोजार कोता 2 मिनट्यो. तें सारकें गरजेचें. कित्याक तेशें कोन्न तुमी करपा जाय. ना तुमी देवा 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 म्हाका दी म्हणीत रावले म्हणटो तुमकां कांय मेळपाना. जेजू 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 म्हाका दी म्हणटो कांय मेळपाना. आनीक सायबिण्यान सांतान नांव घेयना ती आनी तुमकां सारको झिरो. म्हणटोरी हें आनीक एशें कोन्न तुमी रोजार तर कोताय जाल्यार तुमकां कांय मेळपाना पयलीं सद्या फस्ट ऑफ ऑल. आनीक तेज्या पयलें मेन चड म्हत्वाचें म्हणटाय तें तूं तर पातकान आहा वो तूं पवित्र जालो ना. पातक आनी पवित्र जावंक ना म्हळ्यार एकुतें. तूं तर पवित्र जालो ना जाल्यार तुका आनी कांय मेळपाना. तूं बापाक उलो मारना जाल्यार पुताक उलो मारना पवित्र आत्म्या उलो मारी. तुका तिगांयचें नांव घेवन तूं रोड ना जाल्यार नाकान हुरीस देखून काड तुका कांय मेळपाना. अनलेस एन अंटील जे मेरेन तूं दुसऱ्यांगेली पातकां भोगसून तूं पवित्र जायना आनीक सोगल्यांत माये मोगान भोंवना जाल्यार तुका हे भेटोवनेचो भाग ना. तुका देवा गेले केसल्याचे तुका ब्लेसिंगांत तुका भाग ना. म्हळ्यार तुजें ती ब्लेसिंग येयना. कित्याक तूं देंवसरा गेल्या रेब्यान तूं सारको आहा लडलो आहा रेब्यान सारको. म्हणटोरी तुवें तुज्या हातीन बंद केलां. काल सांगलें तुमकां हें. हितून देवाचो कसलो गुन्यांव ना. तुवें तुगेल्या हातीन तुका पडे कितें जाय आसलोलें तें तुवें जिवितान केलां आनी करीत आहा. आनीक हांव सांगोत म्हणल्यार देखून तुमी कोण चेंज जावपाची खबर कोनाय. हेचो एशें तें देवाक कोणें केदींच पळोवंक ना. पूण जो बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच्या पुतान ताची वळख दिल्या. तर आमकां जेजून सारकी क्लियर वळख दिल्या की देवा कडेन देव बापा कडेन तुमी रोजार करपाचें मागपाचें आनीक तें तुमी मुगेल्या नांवान मागाय तेन्ना तुमकां स्वर्गीचो बाप दितलो. हें सारकें गरजेचें मेन. तूं पवित्र जालो तुका तो रोजार करपा जाय एशें कोन्न करपाचें. आनीक जो पवित्र आहा ताका रोजार करपाची गरज देखून पडना. सांगोत तुमकां हांव. जो मनीस पवित्र जाता ताका पवित्र आत्मो हेंचो हांव कोता तूं ते स्टेजीचेर पावता. हिंग तर तूं पावना जाल्यार कळ्ळें तुका. सदां सांगोत तुमकां हांव हे स्टेजीचेर तूं पावना ह्या लेवलाचेर तूं पावना जाल्यार तूं पवित्र जालो ना. कितें उणी आहा. तुका तर हें जायना जाल्यार तूं म्हाका फोन कर आनी हांव तुका सांगोता कितें तुगेलें जिवितां उणी आहा तें. मागीर 19 मुखार या. जुवांवाची गोवायकी ही तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याजनिकांक आनीक लेवितांक जेरुजाल्याक तावन पाठयले तेन्ना ताणें उगतेपणी सांगलें ताणें जुवांवान हांव क्रिस्त न्हय. आनीक तांणी ताका म्हणलें कित्याक तर तूं इलायजा. ताणें ताका म्हणलें कोणें जुवांवान हांव इलायजाय न्हय. तूं आनीक तूं आमी रावता तो प्रवादी बी. म्हणटकीर आतां कोण ते प्रवाद्या रावताले कोण तो जेजू आजून येयलो ना म्हणटाय तें. खबर आसता तुमकां. तूं आमी रावता
तो प्रवादी बी आनीक जुवांवान म्हणलें ना ना तेन्ना तांणी जुवांवाक म्हणलें तूं कोण तर आमकां पाठवयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय जुवांवान म्हणलें इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां सोरवेस्पराची वाट नीट करात असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता हो ताळो हांव हे आतां एका बॉलिंग घालून येयल्ले कोणाक जुवांवां हिंग पयलो जुवांवां होंडा उडोवपा तेणें तर कितें म्हणलो म्हूण तूं ताका होंडा उडोवपा येयल्ले ते आनीक मेन म्हणटा तें ताका राजान बी सगल्यांनी विचारून धाडलोले ताका हे कोण आहाय ते तेणें म्हणलें की वचो इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां प्रवादी म्हळ्यार कोण प्रॉफेट म्हळ्यार आमी तांकां सांत म्हणून आजून मानलो न्हय आमगेले इगोजीन फकत एकूच एकाच कोण तो आमगेलो वचो हिंग दाखयलो तो सोंज्याव म्हणटाय आमी फास्ट इंग्लिशीन स्लँग लँग्वेज स्लँग कोंकणी ती आमगेली आमी स्लँग इंग्लीश म्हणटाय म्हणून तोंडांत उलयताय आनी कोण नांव गो तिल्या तूं न्याया तो हिंग येयलो युकेकू जाल्यार तुका तेंगे पड ते हिंगा कितें पड लोक उलयताय तें काना वयल्यान वयता पयलीं आनीक फोनाचेर तो आनी उलयता तेन्ना सांगो नाका ताका स्लँग लँग्वेज म्हणटाय तेश कोन्न आमी ताका सुंजाव केला सुंजाव आतां कोण तो सांत जुवांव सेंट जॉन बॅप्टिस्ट ओके सोरवेस्पराची वाट नीट करात आतां हें खूंय बरयलो आसलोलें इजायास 1000 वर्सां पयलें आज आनी काल न्ही जेजू येयले त्या दोनी ओल्ड टेस्टामेंटांत खबर ती इजायास प्रवाद्यान पड बरयलोलें तें आतां तो ताका उगडास कोता ते व्हडले धर्माचे लिडर ते येयल्ले ताका खबर काडून ताका लागून तेणें हें तोंडार मारलें तेंच्या सोरवेस्पराची वाट नीट करात असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता हो ताळो हांव कित्याक जेजू हो जॉन द बॅप्टिस्ट सांजुवांव तो ओरोण्यांत वचोन रोजार मागणें आसलोलो ओल्ड टेस्टामेंट आनी हें तें सगळें कोता तो ताका लागून तांकां कितें दिसलें हो इलायजा पडे मेलोलो प्रोफेट तो पोत्तून येयलेस मू नाजाल्यार तेणी विचारलें तूं कोण आमी रावताय तो प्रवादी खंयचो कोण जेजू तो काय म्हणून ना तेणें म्हणलें हेंचो बरोवन दवरलो आहा हेंचो ते आतां व्हडले प्रवादी ताका डायरेक्ट सांगिल्लें तेणें जेजून पळय देंवसरा सांगलोलें बरयलो आहा बायबलाचेर बरयलो आहा 3 पाटी ते भाशेन जुवांवांनी म्हणलें इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां सोरवेस्पराची वाट नीट करात असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता हो ताळो हांव तर आमकां इतुलें प्रूफ आहाय सारकें प्रूफ आख्खो बायबल एक प्रूफ की जेजू देवागेलो पूत आनीक सातीस त्रिदादीचो एक देव म्हणून तेग जोण आनी एक देव म्हणून सारको बायबलाचेर ओल्ड टेस्टामेंटान सावन हो प्रूफ येयलो आहा आनीक हो पळय लोक ओल्ड टेस्टामेंट मानताय वो आचताय तांकां आजून तर दिसना जेजू देवागेलो पूत म्हणून जाल्यार तांचें खोटा सारको फूल प्रूफ आहा आमकां की जेजू देवागेलो पूत म्हणून जेजून देवान प्रोफेतां वयल्यान सांगोन धाडलें ह्यो घडण्यो घडटल्योय आनीक ते प्रमाणे मुगेलो पूत त्या दिसाक संवसारांत येतलो हें सारकें क्लियर कट आहा सगळें घेनात हांव गरज आहा तेदो येता आज हें इतलें येयलां तितलें घेया आमी म्हणटरी जो कोण जेजूक नाकारता हो जेजूक प्रोफेत आनीक कोण कितें म्हणून पाचारता हो मानिनाय ओद्दे तांकां हें सारकें तोंडाचें थापट म्हणटा तेशें कोन्न वचो हिंगा जुवांव मारता हेंच्या कोणाच्या ते व्हडले राजान तांकां विचारून धाडले तेंच्या हेंचोय सोरवेस्पराची वाट नीट करात असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता हो ताळो हांव तेणें तांकां सारकें सांगिल्लें उगतेपणी की वचोय हो तो ताळ पळय बोब मारता म्हणटा देवान बरयलोलो एक मनीस जेजूच्या फुडें येतलो आनीक तो जेजू बातिजम दितलो आनीक पवित्र आत्म्याचो बातिजम दितलो आनीक सगळें बरें कोतलो आनीक हें सगळें सांगोंक लागून आपूण एक मनीस धाडटलो तें देवान हेचो बरयलो आहा
आयजाय वोसाय आयजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां. हें आमकां सारकें गरजेचें. कित्याक हें आमकां कोणें तो क्वेश्चन केलो, जेजू एक सादो मनीस, वो जेजू एक मनीस, ओर जेजू एक प्रॉफेट जावपाक शकता, ओर जेजू कोणूय एक बेस्तो कोणूय तो, वो जेजू संवसारांत येवंकू ना, अशें लोक म्हणटाय. हेका सगल्यांक होच आन्सर. आनीक तुमकां सांगिल्लें जॉन 1 दियाय आनी हो देखून दिल्यार जाता. तुमी जॉन 1 दियाय पयलो मेन. तेजेर ते वाचून ते मागीर मुखार पावतले. ते मागीर तुमी तर एक तर बी तांकां दिलें बी, ताका बी म्हणटाय. एक तर बी दिलें जॉन वाचाय म्हणून. मागीर तें बी तें व्हड जायत वयतलें. तेजे भितर मागीर तो रूख जातलो आनीक तो मनीस मागीर जेजूक मानूंक लागतलो. अशें जाता तें मागीर. तुमकां मेन म्हणटा तें तुमगेलें बी जॉन 1:1 दियाय तांकां आनीक तुमी तितूंतली मेकळी जालीं. मागीर मुखार येयलें जाल्यार मागीर तुमच्यान मुगेले व्हिडिओ इंग्लीश आहाय. कोण इंग्लीश आहा तेंकां इंग्लीश दिवपा जाता. कोण कोंकणी आहा ते कोंकणी दियाय आनी हिंदीन देखून हांव कोत्तोलो. आजून केलो ना पूण करपा जावो. आनीक हिंदीन देखून जायते आहाय. आनीक हांवें काल पयर चोयल्यार हिंदीन देखून कोणें ट्रान्सलेट करून दुसऱ्यांगे घायलो आहाय. ते तुमच्यान दिवपा जाताय सद्याक तांकां. मुगे न्ही आनी कोणागेले हिंदीन आहाय ते तुमकां मेळटलें गुगलाचेर चोयले जाल्यार. मागीर ते दिल्यार जाताय तुमी आसूं. म्हणटच कितें करया आमी आतां. हें सारकें हांव तुमकां कितें सांगोता की जेजू देवागेलो पूत न्ही म्हणून मानून घेवपा लोक आजून फाटीं सोत्ता. आनीक तो लोक सगलो इफेर्न वचपाचो. आनीक तो लोक जेजू फाल्यां येयलो जाल्यार हो सगलो इफेर्न वचपाचो. तेका आनीक माजी आनीक हो जेजूगेलें रूप आनीक रुपांतर चोयन वय होच देवागेलो पूत जेजू देवागेलो पूत म्हणपा आनी तांकां टायम ना. काल सांगलें तुमकां हें जेजू म्हणटा तो काबार आनी मागीर नेक्स्ट आनी उतर येयना. तूं इफेर्ना पावलो नाजाल्यार स्वर्गार पावलो इतल्यानूच काबार. ब्लिंक ऑफ एन आय काल गेलें. आतां रिपीट कोत्ता कोणाक व्हिडिओ मेळना जा कालचो. तर हेंचो हेका लागून कोणाक आनीक चान्स ना. मागीर जेजू येयलो म्हणटोच ताका जेजू चोयन मानून घेवपाक ना. 24 तांकां फारिजेवांनी पाठयल्ले. तांणी तांचे लागीं आनिकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, इलायजा न्हय आनीक प्रवादी न्हय जाल्यार इस्नान कशें दिताय. जुवांवान परतीपाळ केलो, हांव उदकान इस्नान दितां हें खरें. पूण तुमी वळखो नासलोलो एकलो तुमचे मोदें आसा. आतांचो हेका 30 इयर्स जालें. जेजून मिनिस्ट्री कॉमेर्स केलो. जेजू 30 कॉमेर्स कोता म्हणटच आतां मिनिस्ट्री कॉमेर्स करपाक जेजूगेलो उगोत पावला. म्हणटच 30 इयर्स जेजूकूय जालें. तेका लागून वचो हिंगा हो सांगोता, हांव उदकान इस्नान दितां हें खरें. पूण तुमी वळखो नासलोलो एकलो तुमचें मोदें आसा. म्हणजे जेजू आहा आतां 30 वर्स जालें. जेजूय वाडोवन व्हडलें जावन जेजू 30 वर्स जालें. तो म्हजे उपरांत येतलो आनीक ताच्या व्हाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियांत जॉर्दानाचे पोलतोडी जुवांव इस्नान दितालो थंय घडलें. म्हणटच हे आतां ताका चॅकमेट घालून येयल्ले. तुमी चॅस खेळटाय जाल्यार ताका चॅकमेट म्हळ्यार ते गेमी चॅकमेट पडटा आनीक मागीर तूं हारोता गेम किंगाक तुगेल्या. अशें करून हें पडे हिंगा बेतानिया म्हणटा तो गांव आहा जॉर्डाना कडेन. आजून लोक थिंगा वयताय आनीक लोक थिंगा बूड माताय आजून. लोक हितूलो आमगेलो कातोलीक होन भावार्थी जालो आहा. होन भावार्थी थिंगा उदकांत कांय ना थिंगा. पूण लोक कितें कोताय थिंगा वोसोन जेजून केलो तेशें करून उडी मारताय थिंगा न्हांवताय उदक. तुका एक पाटी इगोजेन साक्रामेंत दिलो बातिजादाचो थिंगा उदकां कांय ना. जेजू भोंवलोलो थिंगा भोंवतून तुका कांय जावपा ना. हीं सगळीं लोकां गेलीं फोकांडा. हितू लाखांनी टिकेट काण थिंगा लोक टुरा वयताय चोवपा म्हणून जेजू खूंय येयलो तो. तुमी आहाय पातकांत. तुमी बेगीन मोत्ताय. तुमकां कितें एटॅक येयलो आहाय, तुमकां डायबेटीक आहा, तुमकां कॉलेस्ट्रॉल आहा. तुमी जेजू खूंय येयलो तो तुमी चोवपा वयताय. तुमकां तोरी एक तोरी पयशा देखून तोरी गिन्यान आनी तकली तो आहलो जाल्यार तुमी पवित्र जायन आहा थिंगा हें काम कार्य करपा तुमी हांव कोता तें. म्हाकाय खबर नाहलो तें. आतां तुमी पळय मुगे व्हिडिओ आयकोन तुमी चेंज जाय आतां म्हजे भाशेन.
नाजाल्यार आजून टुरा वचपा लागचें हेज्याय मुखार पुरो बंद कोराय तें. तो जेजू चलोन गेलो आनी जेजू भोंवलो, जेजून फळां खायलें आनी जेजून खूंय शिराप गायलो आनी हुंयच्या दोंगरार भोंवलो, खूंय पुल्लो आहा जेजूगे होंड खूंय आहा हिंतू तुमकां एक पयशाची कांय फायदो ना. जेजून ते बायले सांगलोलें, ती बांयचें ती उदक काडटा ती, तुमी ह्या दोंगरार रोजार करपा नाय आनी त्या दोंगरार रोजार करपा नाय म्हूण आमी आपण ह्या त्या दोंगरार रोजार करपाची गरज ना हेजे मुखार देखून. कित्याक जेजू जिवोन जायन स्वर्गार वचपाचो आनीक जेजू हेचो उतरांतल्यान जिव्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा आनी तीं उतरां आमी पवित्र जायन उच्चारलीं जाल्यार तें अजाप मुगे जिबेंतल्यान पवित्र आत्मो करून दिता लोकांक. हेंच जावपा जाय तें. आनी तुमी जेजू भोंवलो आनी खूंय गेलीं सायबीण डिश पळय थिंग धांवलीं आनी कितें कोण हुर्साको एक मिलाग्र जालें म्हूण थिंग धांवलीं ताका मिलाग्री खुरीस म्हणलो आनी खूंय कितें खबर ना लोक कितें कितें कोताय म्हूण आसूं जायतें आहा तें सांगतलो जाल्यार पूण कितें हें सगलें होन भावार्थ तेंगेलें होन भावार्थ तेंगेलें. हे कातोलीक सगळे नांवाचे. जे कातोलिका कडेन अजापा मिलाग्रो जायनाय तो सारको तो आनी तेजो कातोलिका तेका कांय फायदो ना. नांव आहा तेका कातोलीक म्हणून पूण तेका ना म्हणून तेगे बायल भुरग्यांक, ना म्हणून तेगे कुटुंबाक, ना म्हणून तेगे घोवाक कोणाक एक पयशाचो कांय फायदो ना. हेणी सगलें जनवरां भाशेन जिवीत जियेन जो मनीस देंवसरा गेल्या पळय काम कोता तो जनवरां भाशेन जियेता कित्याक तेगेलें मोनाक कॅपसिटी ना, ताकत ना जेजूगेलें उतर मांडून घेवपाक. हें बेतानिया जॉर्दानाचे पोलतोडी जुंवो इस्नान दितालो थंय घडलें. 2020 वर्सां फुडें घडलें तें चोवपा आमी धांवताय पूण जेजून पळय बरयलां तें आयकोंक आमकां तांक ना म्हणून कितें आमकां देंवचार दिना सच तूं टिकेट काडून थिंग वच म्हणटा थिंग चोयल्या म्हणटा तूं बोरो जातलो. तूं स्वर्गार वयतलो थिंग चोयल जाल्यार जेजू खंयचे गेटीन न्ही येतलो ते गेटी तूं चोयल जाय वसोन तूं स्वर्गार वयतलो अशें म्हणोन तुका देंवचार सुतां बांदून बांदून तुका वणटीर मारीत आहा आनी तूं तें आयकोत आहा. 29 दुसऱ्या दिसाक जुंवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनीक म्हणलें पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आनी आमी मागीर मिसा कितें कोताय जे जेवणाक येयल्या ती सगळीं सुभागी अशें कितें आहा तें चोय आं. हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आनीक शेळयेच्या जेवणाक आपयलें ती सुभागी हें उतर पाद्री म्हणटा मागीर इगोर्जीन कंटिन्यू हें लायता हेका पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी हें इगोर्जींतुलें शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. पळयात हो देवाचो मेंढरो. आतां दुसरे दिसा खबर या आतां म्हणटच जेजू 30 वर्सां जाला. जुंवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनीक म्हणलें पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. सारकें क्लियर आहा. कित्याक आदीं तुवें पातक केलें जाल्यार मनशान ओल्ड टॅस्टामेंटांत एक मेंढरो मान तेगेलें रोगोत तेंगेलीं पातकां साफ कोतालें पुंजतालें तेंकां मागीर पातकांतुलें मेकळें कोतालें. अशें कोन्न देवान करार केलोलो लोकां कडेन की तुमी मेंढरे मारपाचो आनी मेंढराची बोळी हें रोगोत तुमी आपल्याक भिडोवपाचें रोगोत आं कूड न्ही रोगोत आनीक तेजेर तुमगेलीं पातकां भोगसोतुलीं आनी पातकांतलो तूं मेकळो जातो म्हूण. आतां हिंगा हो कितें म्हणटा जुंवांव पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आतां जेजू हें सगलें कोन्न खुर्सार मरपा आहलो सॅक्रिफीस कोन्न घेवन सगलो पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हणटाय तेका तें पिक्चर चोयाय आनीक तें पिक्चर तर तुवें चोयलें आनीक त्या वखदार तुवें म्हणलें देवा हांव सगल्यांक भोगशितां जेजू आनीक हांव केन्नाच पातक करचो ना आनीक हांव सगळ्यां थंय मोय मोगान भोंवतलो आनीक जिवीत भर केन्नाच दुस्मान हांव करचो ना सगल्यांक भोगशीत वयतलो हेच तर तुवें म्हणलें आनीक पॅशन ऑफ क्रायस्ट तूं मुवी चोयता तुगेलें पळय कितें दुयेंस आहा डायबेटीक कॉलेस्ट्रॉल तें कळोन वचपा जाय.
आनी केदें व्हडलें कॅन्सरां जावं ओर तूं डायलिसीस देखून कोत जावं हें दुयेंस तुगेलें कळोन तुगेलें त्या वखदार तुका पेकोवण मेळपा जाय गॅरंटी ट्राय कोरया पवित्र जाय आनी हें पिक्चर चोय ना पिक्चर चोयता आसतना पवित्र जाय आनीक तुगेलें ऑटोमॅटीक सगळें कळोन वयतलें आनीक जें पळय चलोता मुवी चलोता ती सारकी चिंत दिन एक उतर आयकाय आनी हें सगळें जेजून तुजी पासत केलें म्हणून मांडून घेयाय आनीक तुमगेलीं सगळीं दुयेंसां रावूच कर आनी ती आनी रावपा न्हय म्हणटच चोयाय तुमी प्रॅक्टिकल कोरया आनी चोयाय ट्राय करून चोयाय गॅरंटी ती आं चल आज हिंगा बंद कोरया फाल्यां कंटिन्यू कोरचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां रोजार कोरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका फ्रांस्किना फेरांवाचे फामिलीक जॅकलिनाचे फामिलीक तेवदोमिराचे फामिलीक कोलेताचे फामिलीक जॉन्सीचे फामिलीक सुकोराचे फामिलीक जॅसीचे फामिलीक हेनरीचे फामिलीक मोरियाणाचे फामिलीक जिपोटाचे फामिलीक जोकींचे फामिलीक क्रिसाचे फामिलीक आनीक यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताचे फामिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन दवर आनीक तांची सगळीं दुयेंसां पयस कर तांकां कोवीड पिडेंतलीं पयस दवर खंयच्या संवसाराक तांचे घरांतले वांगडी आहाय जाल्यार आख्ख्या संवसाराक तांकां तूं राखून दवर कोवीड पिडेंतले तांकां पयस दवर आनीक सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवार तुजे आंज बोडवे तांचे आदाराक दवरून तांकां तूं मन्नांतलीं वाटाय आनीक तांकां जिवितांत आनीक एक चान्स दी तांणी जिवीत बदलून पवित्र जावपाक आनीक सगळ्यांक जांकां काम आसा तांचें काम राखोन दवर आनीक तांचे पगार वाडय पोस्ट वाडय आनीक जीं कोण घरांतलीं मेंबरां काम सोदतात तांकां सगळ्यांक एक बऱ्या पगाराचें तांचे घराचे लागीं तांकां तूं काम फावो कर तशेंच जण एकल्याचीं दुयेंसां आनीक कोणाक जी भिंडां थोडी जोर आनीक डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल आनीक फाटीचें हाडाचें दुखीचें पॅनक्रियाचें किडनीचें फातराचें आनीक हार्टाचें पडे कोणाक प्रॉब्लेम आहा दुयेंसां आहा तूं तांचीं सगळीं दुयेंसां तूं सारकीं बरीं कर आनीक तांकां ह्या त्रासांतलीं तांकां मेकळीं कर आनीक तांकां तूं तांचीं पातकां वळखून दी दाखोवन दी तांणी ती मांडून घेवन चूक केली म्हणून तांणी ती पातकां सोडून ताचेर प्राचीत करून तांकां पवित्र जावपाक तूं तुजी थोडी कृपाय म्हजे वरवीं तांकांय थोडी कृपा तूं दी आनीक तांकां पवित्र जावपाक तूं आदार दी आनीक तांकां तांची सगळीं चिंतना तांची तूं शांती पावय ही सगळीं मागणी हांव करतां सुर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन